मुंबईत गोंयकारांच्यो 100 वर्सां पोरण्यो कुडी वा जांकां त्या वेळार क्लब आशिल्ल्यो इमारती आयजूय अस्तित्वात आसात। 100 वर्सां आदीं गोंयकार खासा करून तारवटी गोंयकारांनी मुंबईत आसतना रूम भाड्याक घेवपाक परवडना म्हणून अशा कुडींची वेवस्था केल्ली। मात आयज तारवटी कमी जाल्ल्यान ह्या कुडीचें महत्व कमी जालां आनी ह्या इमारतींची आतां सामकीच बाबत स्थिती जाल्ल्यान तांचेर बेकायदेशीर रितीन कब्जो करपाक सुरवात जाल्या। मुंबईच्या डिलिमा स्ट्रीट माजगांव आशिल्ली ही इमारत पळयात। 954 स्क्वेअर मिटरात आशिल्ली ही 2 माळ्यांची इमारत जंय चिंचिणीचे दांडेवाडकारीज क्लब आणि सेंट एंथनी क्लब चलतात। मात आता एका बिल्डरान ही बिल्डिंग आपल्या नावार केल्ल्यान ह्या इमारतीचे अस्तित्व धोक्यात आयला। फाटली जायती वर्सां जाली हे दोनूय क्लब आशिल्ली ही कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता परत मेळोवपा खातीर क्लबांची समिती कायदेशीर लढाई लढटा। 1970 वर्सा कांय सदस्यांनी ही इमारत मालका कडल्यान विकती घेतिल्ली, पूण पॉवर ऑफ एटर्नी वापरून मूळ मालकान ती बिल्डराक विकली अशें क्लबाचे सचिव बर्नर्ड रिबेलोन सांगले। आयज मुंबईच्या माजगांव धोबी तलाव सारख्या म्हत्वाच्या सुवातींचेर आशिल्ल्या अशा इमारतींचेर जमीन बळकावपी लोकांचो दोळो आसा आनी एक एक करून त्यो बिल्डरांच्या हातान पडपाक लागल्यात अशी खंत रिबेलोन उक्तायली। My name is Bernard Ribello. I am secretary to the Club of Dandelkaris, which is based in Mumbai, Mazgaon 10. We bought the club building and the property along with Saint Anthony Club, Joshua, in 1970. We are the owners of the club and the building and not the tenants. Both the clubs are more than 100 years old and are registered with the Charity Commissioner, Mumbai. This said property is fraudulently sold through forged power of attorney to someone called Sri Krishna Enterprises, whose owners are known as Firoz Alam Khan and Anand Babu Donushke. We are engaged in legal process to get our property back and restore our names in BMC records. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।